holke khali sarke kalte zada tuj mukha tujir no dorud galun sogot mirun veda jumozo hangazor sodim duka porion saspun zakun sapornai tuje utorma aikun karzan moja bavartir zata devacha puta sangla title kadrin sot manta sotut sotache utor hache odi kidens korena खुर्सार खिळायल्ल्या जेजू उंड्या रुपान नव्यान आनीक एकदां म्हजे पासत तूं आजीर जालाय खरो जीव देव भोव पवित्र संस्कारान तूं म्हजे पासत आजीर जालाय म्हूण हांव ह्या वेळार सत मानतां सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतीन आयज हे सांजे नव्यान तुज्या पांयाशी येवन दुनिया तुका परनिपाट आनी नमस्कार हांव करतां म्हजी मान भागावन खऱ्या जिव्या जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारान आजीर जाल्ल्या जेजू तुका हांव नमस्कार करतां I adore you and worship you, Lord Jesus Christ, in the most holy blessed sacrament as I bow my head in adoration. Lord, give us your strength to help us through trials. आमच्या अडचण्यांनी आमी सदांच वायटाक फुडो करून जिवंक आनी जिखूंक तुजें बळ आमकां दी. ह्या वेळार सगळीं आमी जेजूच्या पांयाशी आयल्या सगळ्या भावार्थान सगळ्या आमच्या अडचण्यांनी तो एकटोच आमचो धीर दिनार. खाला पडूंक तो आमकां दिवचो ना. तो आमकां राखतलो सांबाळटलो हो विश्वास आमकां आसा. वी ट्रस्ट इन हिम that in all our trials he is there to strengthen us, to inspire us,
with its spirit. आपल्या आत्म्यान तो आमकां नवी दिशा दिता. ह्या आमच्या सोमया मुखार ताका परनिपाट नमस्कार करूंक आमी ह्या वेळार हाजीर जाल्या तेन्ना आमची बोजोण ताका उबारुया. सगळे खालतीकायेन सगळ्या मोगान ह्या वेळार आमची नदर भोव पवित्र संस्काराचेर आसूं दी. देवाची मोगाची झोर, the fountain of love, we worship you. Spirit of God, we worship you. Son of the Father, we worship you. Spirit of God, we worship you. Let's all sing. Spirit of God, we worship you. Spirit of God, you're one with the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. Holy Spirit of God, we worship you. Holy Spirit of God, we worship you. Spirit of God, you're one with the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. Fountain of love, we worship you. Oh, fountain of love, we worship you. Fountain of love that comes from the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. Spirit of God, we worship you. Holy Spirit of God, we worship you. Spirit of God, you're one with the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. Wellspring of life, we worship you. Oh, wellspring of life, we worship you. Wellspring of life that flows from the Father and Son. We worship you, we worship you,
the giver of life. O Holy Spirit, the giver of life. O Holy Spirit, the giver of life. O Holy Spirit, the giver of life. आत्म्या देवाच्या जिवीत दिनार तूं, शांतीची जोर तूं, असोक्तांची घोटाय तूं, काळजांचो धीर तूं, Holy Spirit, the giver of life. Holy Spirit, the giver of life. Holy Spirit, the giver of life. Fountain of love, we worship you. O fountain of love, we worship you. Fountain of love that comes from the Father and Son, we worship you, we worship you, we worship you. सगळ्या विश्वासान, सगळ्या भावार्थान नदर आमची भोव पवित्र संस्काराचेर दवरुया. आमच्या अडचण्यांनी आमची घटाय जावं, आमच्या असोक्तायांनी आमचें बळ आनी धीर जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागूंक आयल्या तेन्ना दुनिया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या जिविताच्यो सगल्यो अडचणी, सगल्यो आडकोडी, सगळे त्रास, कोश्ट, सगळीं दुयेंसां, सगळीं आमची चिंतनां, आमची भिरांत तुज्या पांयाशी आमी हाडून दवरता. जण एकलो आमी ह्या वेळार आमची जण एकल्याच्यो अडचण्यो जेजूच्या पांयाशी हाडुया. लेट अस ब्रिंग all our trials and tribulations at the feet of the Lord. He is listening.
जीविताच्या अडखळीमध्ये, जीविताच्या संकोष्टामध्ये, जीविताचे अडचणीमध्ये दुनिया तू एक खांबो म्हजो, तू म्हजो दीन, तू म्हजो बरवोसो, तू म्हजो आलाशिरो. प्रश्नान हांव सांपडटा तेन्ना आडकुळींक फुडो करूंक म्हाका म्हजें मन घुस्पोता, म्हजेर भिरांत येता, कापेरो सुट्टा. म्हज्या जिवितान कितें जाता तें म्हाका समजना. निराशी हांव जाता. सारकोच म्हाका उणेपण हांव भोगता. कोण ना सो दिसता. At the end of the day, I feel lonely. I feel troubled. I feel being left out because of these trials that I have to undergo. तुझे मोरेन येवंक, तुज्या सांगाताक रावंक केदें बाग म्हाका. कित्याक तूं म्हाका तुजे शक्तीन भरताय. आख्खो संवसार विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना असली आश्वासनाची उतरां तूं म्हाका दिताय. आख्ख्या लोकांनी म्हाका पोरो घालीत पूण तूं म्हाका वेडो घालून रावताय. दुसऱ्यांनी म्हाका सोडलो, दुसऱ्यांनी म्हाका सांडलो, दुसऱ्यांनी म्हाका भायर आयलो, तूं तुजे विंगीत तुजे उमटीन म्हाका दवरताय. तूं म्हजो गवणी, कांयच म्हाका उणें ना जाता. जायते फावटी तूं म्हाका बऱ्या बऱ्या ह्या म्हज्या संकुश्टांतल्यान बऱ्या चोरवाक व्हरूंक सोदताय. तूं म्हाका उदीक बोडान भरताय. म्हजे कुडींत असोक्त म्हज्या सोयंबाक तूं गोट करताय. म्हाका जे त्रास पडटात, म्हाका जे रोडणे येता, म्हज्या जिवितांत निराशीपण येता, तूं खिरीत भाशेन म्हजो आसरो म्हूण दाखयताय. आमी जायते फावटी काय बरें गायन म्हणटा, आसरो दी देवा. लिपूय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यान सावडीन. हेंच तूं करताय. म्हज्या जिवितान आसलेलें निराशीपण ह्या वेळार पयसावंक, ह्यो अडचणी आयल्यात त्यो पयस करूंक म्हाकाच हांव दुखयता तेन्ना हांवें अदीक आनी अदीक बरें आसा तें चिंतूंक. टू थिंक पॉझिटिवली, not to fall into the trap of the devil, but to think that you are by my side. तूं म्हजे मोरेंत आसाय. तूं म्हज्या बरोबर चलताय. म्हाका सांडिनाय. तुका किरीत भाशेन दिनवासता बाबा. जेजू तुका दिनवासता तुज्या व्हड देण्या खातीर. इतलो तुजो आलाशिरो म्हाका. निराशी जावपाचो तूं म्हाका उमेदीन भरताय. सांडलेलो कसो आसपाचो तूं म्हाका सांगात दिताय. एकलोच भोंवता आसतना तूं म्हजे बरोबर सांगाताक आसता. म्हजी दुकां पसून तूं म्हाका वेळ दिताय. ह्या म्हज्या सगल्या अडचण्यान तूं म्हाका पावताय देखून तुका हांव आर्गां दितां. तुका हांव दिनवासतां. तुका जेजू किरीत भाशेन म्हजें वंदन. जिणेच्या त्या दिसांनी
सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायोनांनी जिवीच्या त्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायोनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजेताय सोमी सोमी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजेताय सोमी सोमी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना जिवीच्या त्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायोनांनी जिवीच्या त्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायोनांनी Today is the feast of Saint Sebastian, known as the patron saint of athletes, of sportsmen and sportswomen. Saint Sebastian is one of courage, dedication and strength. Let us go back to his story. Where after the emperor of Rome had ordered his soldiers to kill Saint Sebastian by firing arrow after arrows on his body. With the help of Saint Irene, he recovered, and once he was fully healed, he went to meet the emperor. The emperor thought that Sebastian was dead. He was happy that he stopped a strong pillar of the Church of Christ. But when he saw Saint Sebastian before him fully healed, he could not believe his eyes. Saint Sebastian told him, "The Lord Jesus gave me back again the life which you tried to take from me, so that you are given fresh proof of the truth that there is one Lord and that your gods are false and powerless." Hearing this, the emperor ordered his soldiers to take Saint Sebastian away and beat him mercifully until he dies. As he was taken away, Saint Sebastian told the emperor, "Know that your tortures will be welcome to me,
They will not stop my faith and betray Christ, who loved me and freed me from the slavery of sin and death. I will gladly give 1,000 lives for him if I had them. Let us reflect on this story for a few moments. Saint Sebastian, come to our help in this confusing world of so many different voices, opinions, troubles, distractions, and temptations. As I look back on my life, it is so sad to think about all the times I have sinned against our Lord God. Saint Sebastian obtained pardon for my sins, for having lived carelessly, neglectfully, for choosing comfort and the admiration of those around me instead of following the ways of Christ. Help me by your powerful intercession to live my life to God's glory, that I may be found worthy of sharing with you the unending joys of heaven. Amen. Chathya disani, somya chathya metani, somko toloha kayo nani. Chiri chathya disani, somya chathya metani, somko toloha kayo nani. Somya to uzwahat, moje rasa disrat, Somi songi astana, koslic virat makana. Somya to uzwahat, moje rasa disra. Somi songi astana, koslic virat makana. Richa disani, somya chatya metani, somko toloha gayo nani. Chatya disani, somya chatya metani, samko toloha gayo nani.
If God's words be with us, which other words should we be afraid of? देवाचें उतर जरी तर आमच्या कानार आनी काळजार सादता, जाल्यार दुसऱ्या उतरांची आमकां भिरांत कित्याक? भाग्योन सेबास्त्यान राजाची उतरां आयकून भिवूंक ना. पोरजेचो ताळो आयकून राजाची सेवा करता आसतनाय आपले पोरजेक, देवाचे पोरजेक ताणें सांडूंक ना. कश्टवतल्यांक धीर दिवंक, भोव करून पिडापीड सोंसतल्यांक धीर दिवंक आपल्या भावार्थान धीर रावलो सांत सेबास्त्यान. Remaining firm in his faith in order to guard the faith of those who are being persecuted. He had an invitation, he had an opportunity to join the persecutors. He was tempted to persecute those who were standing firm for their faith. आपल्याच भावार्थान मजबूत रावून जांकां राजा पिडापीड दिवंक सोदतालो तांचे पासत ताणें तांचो भावार्थ घट केलो. न्हयच फकत उतरांनी पूण आपल्या कोरनेन, आपल्या कोश्टान, आपल्या मरणान मरणाचेर जैत पासून व्हरून, कोश्टांचेर जैत पासून व्हरून राजाक पासून सारको संदेश दिवन पोरजेचो भावार्थ धीर घट केलो. खंयची ती उतरां? पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां ती. The word made flesh. The words in the Bible strengthen us. ह्या वेळार आमचें काळीज मन उक्तें करुया. देवाच्या उतराची इल्लीशी समजणी आमच्या काळजान घेवया. भोव करून पिडापीड आमी भोगतांव तेन्ना, दुमाळो आमी सोंसतांव तेन्ना मजबूत रावंक, घट रावंक हें देवाचें उतर आमकां धीर आनी आदार जावं दी. The man with the withered hand. Again he entered the synagogue, and a man was there who had a withered hand. They watched him to see whether he would cure him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man who had the withered hand, "Come forward." Then he said to them, "Is it lawful to do good or to do harm on a Sabbath, to save life or to kill?" But they were silent. He looked around at them with anger. He was grieved at their hardness of heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately conspired with the Herodians against him, how to destroy him.
कसलेय तरेचें दुयेंस तुजें जावं, कितल्योय अडचणी, कितल्योय आडखडी तुजे मुखार आसूं, आपल्या हाताच्या बळान ताच्यान तुका आसरो दिवं येता, ताच्यान तुका मजबूत करूं येता, ताच्यान तुका पिकोवणी दिवंक जाता. विश्वास आसा तुका? डू यू बिलीव? आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. तूंच म्हजो पोरवोसो, तुजेरूच पातयेता. दुस्मान वेळो घालता तेन्ना बाबताय म्हाका तारुका. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. भोव मारता तुज्या नांवान, तुजे कांकेन घे म्हाका. आवय जोशी आपल्या धाकट्याक पालवान आपल्या एकटायता. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी. खरेंच तूं सत मानताय? ताच्या उतरांचेर तुका भावार्थ आसा? डू यू बिलीव इन हीज वर्ड? डू यू ट्रस्ट हिम? Then ask, you will receive. Then seek, you will find. Then knock, and the door will be opened. माग तुका मेवतले, सोद तुका गावतले. दारार मार, दार उगडटले. डू यू बिलीव? तूं सत मानूक तयार आसाय? जरी तर तूं सत मानता जाल्यार सगळ्या विश्वासान, सगळी खालतिकायेन तुजी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवर. तो तुजें आयकता.
भाग्योन सेबास्टियानाच्या मजतीन ह्या वेळार आमची मागणी भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी उबारुया. भावार्थान विस्वासान आमी मेल्या जाल्यार पासून आमकां जिवंत करूंक ताका तांक आसा. जशें सांत सेबास्टियानाक मेल्ल्यांतलो जिवंत करून नव्यान ताणें राजाशी हाडलो. माग, ट्रस्ट इन हिम, बिलीव इन हिम. उडचुण्यामध्ये जेसूक भाग्योन सेबास्टियान गोवाय जालो. अत्याचारामध्ये ताणें जेसूक गोवाय दिली. भावार्थान ताणें दुसऱ्यांक आपलो भावार्थ दिवंक तो वावुरलो. अडचण्यो येतात तेन्ना आंग मारिना जावंक, भियेना जावंक, जेसू तूं आमचे सांगाताक आसाय म्हूण समजूंक आमकां कृपा दी. आमचो भावार्थ अदीक तीर करूंक हो भाग्योत आमकां शिकयता. आपल्या सांगात्या सैनिकां बरोबर तांचो भावार्थ वाडोवंक तो वावुरता. आमचेर अखंताय येता, आमचेर जेन्ना भिरांत येता तेन्ना, आकांत येता, तूं आमच्या सांगाताक आसाय म्हूण समजून परतून नेटान वावरून परतून आमचो भावार्थ जिवो करूंक आमकां कृपा मागतना ह्या भाग्योता भाशेन थीर आनी अखंड थांबे कशे आमी जावंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे राजकीय कारभार चलयतल्या पासून भोव करून आमच्या गोंयांत जायत्यो चळवळ्यो चलतात. साक्षी खरे आमदार कशे जावंक तांकां साक्षी दिवंक पर्जा उलो मारता. ल्हानशें अधिवेशन तांणी दवरलां. ह्या अधिवेशनांत अदीक तांणी ताळो उबारून पोरजेच्या बोऱ्याक पडटात ते वस्तू तांणी नियाळूंक भासाभास करून एक मन जावंक तांकां आमी कृपा मागता. आज एक नवो राष्ट्रपती एक व्हड देशांत सायबा आपूण पदभार सांबाळटलो. आपले पद सांबाळटना संवसाराक शांती हाडूंक, संवसारांत भरवंसो दिवंक, संवसारांत उनीत चल्ल्या तांकां भोव करून पिडेवंतांक इलाज आनी पेकोणी फावो करूंक प्रयत्न करूंक फावो ते उपाय घेवंक ह्या राष्ट्रपतीक सायबा तुजो उजवाड दी. अदीक आनी अदीक तुजे शिकवणेन चलून पेल्याचो आनी पोरजेचो मोग करूंक ह्या आमच्या आमदाराक ह्या राष्ट्रपतीक सायबा कृपा आनी बोर दी म्हूण आमी मागता. दिसा दिसपटी आमची तरणाटी ओडचणीक सांपडटात. थोडी निराशी जावन विकाडी वखदां घेवंक सुरू करतात. थोडी निराशी जावन आपलो जीव सोंपयतात. थोडी निराशी जावन घरांत बसून रावतात.
थोड्यांक आमच्या तरणाट्यांक शिकूंक मन जोड जाता, मुखार शिकूंक तांचे लागीं जायना. असल्या वेळार लुजीन आनी ओगेपणान तीं घरांत बसतात. दुसरी आमची तरणाटी भोव हुशार, एकमत बरी तांची. आपल्या एकमतीचो फायदो आपल्या बेसावून सुबेज तीं कोत्तात, वायट वस्तूंक लोभदतात, वायट वस्तू करूंक पावतात, मेम्स आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू तीं घालतात, दुसऱ्यांची नांवां विबाडटात, दुसऱ्यांक सायबा पिडापीड दितात. तांची संपर्क एकामेकाक करतना नाका दाका जालेली बुरशी कॉन्वर्सेशनां भासाभास ती धाडटात. जायतीं आमची तरणाटी ब्लॅकमेलाक सांपडटात, दुसरे तांकां फोर्सार करतात, जबरदस्ती करतात. कितलींच आमच्यो धुवो बलात्काराक सांपडून आपलो जीव दितात. ह्या सगल्या आमच्या तरणाट्यांचें मन उजवाडाय. आडकुळ्या मदें तूं तांचो आलाशिरो, तूं तांचो धीर तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. अडचण्यो येतात तेन्ना तांणी दुसऱ्या सगळे वचून त्यो भासाभास करून सोदून काडूंक आनी त्यो अदीक आनी अदीक आपले जिवितांत प्रश्न आसात ताचे तांकां किरीत भाशेन आपल्या जिवितांत तांचे आन्सर मेळूंक, तांचे जबाब मेळूंक तांकां आमी कृपा मागतना अदीक तुज्या बळान तांकां भर म्हूण आमी मागता. O Lord, hear us we pray. O Lord, give us your love. Let us pray for all the elders of the family, parents, elder brothers and sisters who are working and earning for their family. Every day they face many hardships, but because of their loved ones at home, they undergo and they face all these trials and tribulations. Just like how Saint Sebastian took on all the arrows that were fired upon him, and kept his unending love to God. Despite the pain, Lord, we ask you to bless all the elders of these families. Help them not to give up. And to keep their faith in God and to believe that God is always there by their side, with them, watching over them and guiding them.
आयज आमचो गवळी बाब फिलीप नेरी फेर्रांव आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताच्या जिविता पासत दुनिया आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. आनी आमची गोंयची गोंय दामावांची पवित्र सभा चलोवंक तुवें ताका विचून काडलाय देखून तुका आर्गां दिता, दिनवासता. ताचें जिवीत, ताचें मिसांव, ताचो वावर दुनिया तुज्या हातान आमी ह्या वेळार घालता. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी ताका फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता. पवित्र सभेक धिरान चलोवंक बरे ते निर्णय भियेनासतना घेवंक ताका फावो तितलें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. ताची भलायकी सांबाळ, ताचें मन, ताचें काळीज तुज्या मोगान भर. सगळ्या वायट विघ्नांतलो ताका निवार. आनी तुजी सभा, तुजी पवित्र सभा ह्या आडकोडी मदें मुखार व्हरूंक तुजें धीर, बळ आनी घोटाय ताका दी. O Lord, hear us we pray. O Lord, give us your love. खेरीत भाशेन जितलीं जाणां बरीं ना, वेगवेगळे तरेन जायते जाण कश्टवतात, तांची भलायकी बिगडलेली आसा, तांचो ह्या वेळार आमी उगडास करता आनी तांचे पासत मागता. सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक जीं बरीं नात तांकां तुजो हात लाय. फादर जोसेफ जॉन फेर्नांडीस ह्या तुज्या यादनिकाक तुजो हात लाय. तशें जायतीं जाणां जी आपणा पासत मागूंक आमकां लायतात, तांची भलायकी तुज्या हातान घे. तुजी खुशी जाल्यार दुनिया, तांकां पेकोवणेचो हात लाय आनी आपल्या आदल्या वावरान तांकां नव्यान तुजें राज परगटूंक आनी तुजे राजाचें गोवाय जावंक तांकां व्हर. O Lord, hear us we pray. O Lord, give us your love. जण एकल्याची आमची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. जे विद्यार्थी आपल्यो परीक्षा करतात त्या विद्यार्थ्यांचेर आशिर्वाद मागुया. वेगवेगळ्या वावरांत घुल जाल्लीं आसात तांचे पासत मागुया. जांची कामां गेल्लीं आसात, बेकारपणाचेर तांचें मन घुस्पल्लें आसा, तांचे पासत मागुया. ह्या वेळार आनीक एक पावटी भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर नदर दवर आनी माग. विस्वासान, भावार्थान माग. तुका मेळ्ळेंच म्हणून माग.
आशीर्वाद घेवंक आमी ह्या वेळार दिमी घालुया. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते आसून सगळी आमची मागणी तो आयकता. आमकां गोठाय दिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां भरता. आमचे हात उक्ते करून ताचो आशीर्वाद घेवन पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनीक एक फावटी उलो मारुया. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां गोठाय मेळटा. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां पेकोवणी फावो जाता. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall.
जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान होय आमकां जोईत मेळटा जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान देंवचार पडून वेता ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या नांवाचेर जोईत करूंक जायना तुज्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां जोईत मेळटा होय आमकां जोईत मेळटा होय आमकां जोईत मेळटा नमस्कार. माझ्या वयल्या मानेस्तांक आनी जमिल्ल्या सगळ्या समेस्तांक ओपिनियन पोल दिसाच्यो शुभेच्छा. आमच्या जाणटेल्यांनी